Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. पावस तेकलो तशे गोंयकारांच्या जिणेन खाऱ्याचें म्हत्व वाडटा. नुस्त्याचेर जीण जगपी गोंयकाराक पावसा दिसांनी नुस्त्याचें हुमण मेळना तेन्ना खारो हो नुस्त्याची रूच भागयता. म्हूण पुरुमेंताच्या हेतान कोलवा खाऱ्यांचो बाजार भरता. पारंपारीक नुस्तेकार गांवठी मीठ लावन नुस्तें सुकयतात आनी खारें तयार करतात. चला खारो करपा फाटली पद्दत कोलवाच्या पारंपारीक नुस्तेकारांच्या तोंडांतल्यान आयकुया. जे डॅमेज नुस्तें आहा तें सुकोवपा हाडटाय आनी आज मीठ मारलें जाल्यार 3 दिसांनी एक दीस दवरताय आनी 3-4 दिसान उपरांत तें सुकोवता नुस्तें आनी मागीर आमी सेल करपा म्हापसा जावं मडगांव मार्केटां वताय. तर तुम्ही मीठ कसं मारताय? मीठ आमी गांवठी मारताय. तें कित्याक मारप? ना तें मीठ मारना जाल्यार कीड पडटा. तें बरें मीठ. मीठ बरें मीठ. ओके. आनी मागीर कितू दीस सुकयताय तुमी? आमी 4 दीस 5 दीस वयताय सुकोवपाक. आमगे सगळे हे तुमकां आमगे मानता बांगडुले मोठे बांगडे घडये रे शेलाय जाय सवाय सारकी आमगे हांगा येवन चोवपा जाय न्हू सवाय जाल्यार आमगे व्हरपाची. हे खारे व्हरपाक गोंयच्या कोनशा कोनशांतल्यान लोक कोलवा पावतात. बांगुडले घेतल्या आणि थंय पावसाक आमकां पावसाक चड प्रमाणात नुस्तें आसना न्हू तेका लागून तें एक चवळीचें कशें नुस्तें मातशें सुकलें काय मातशें तोंडाक पेजे बरोबर आनी बरें पडटा. टिचर दिसा तूं कोलवा येयला? हांगा कोलवा येयला. वर्सा तुमी वताय? वर्सा व्हरता. फावडा दी हेवटेन फावडा दी काय ना वर्सा येता व्हरता. पारंपारीक नुस्तेकारांक आदार दिवचो, लोकांनी कोलवा येवन हो पारंपारीक बाजार पळोवचो म्हूण थॉमस फेर्नांडीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन असोसिएशनाचो अध्यक्ष मागता. पुरमेत भरपा हो टायम पुरमेता फेस्त जातलेंच तें जालेंच पूण हिंगा लोक त्या दीस 4-5 दीस ते पावनाय. सो दीस हिंगा सदां आमगे थ्रू आउट एक 3-4 म्हयने हिंगा सगळे मांडलो आसता. तेगे जी पद्दत आहा जी तेगे पद्दत आहा ते नुस्त्या सुकोवपाची ही एक 8वे तरी पद्दत म्हणजे ते आतां जमनी बरी क्लीन करून तेका तोंड घालून तेजे मागीर चुट्टा मांडून तेजेर मागीर ते झाड मांडून तेका ते रेडी कोताय ते आनी नुस्त्या बरें काडून तें बरें क्लीन करून तेगे भितर पोटांतू बी सगळें क्लीन करून तें मागीर सुकयताय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.